महिला मोर्चाचा सगळे तुमचे मान्यवर सगळ्यांक तुमकां नमन करता। आयज म्हाका खूब बरें दिसलें की परत एकदा भारतीय जनता पार्टी आणि आमचो लाडको आमदार म्हाका दिसता मातशें मदीं मदीं विसरता 2-3 वर्सांनी अशें म्हाका कळून येयलें की आमचो दाजी परत MLA इलेक्शनाक रावता। तेन्ना म्हाज्या मनाक अशें दिसलें दाजी रावता जाल्यार हांव आनी फाटीं सरचें ना, पॉलिटिक्सान परत जॉयन जातलें, कारण आमकां जाय तसलो वास्को खातीर म्हाका दिसतालें आमकां शुअर मार पडून येता, इतली परिस्थिती वायट आशिल्ली, पूण तितल्या डेरिंगान ती वताली आनी त्या असल्या कार्यकर्त्या खातीरूच खंय तरी BJP येता आनी थंय तशीच परिस्थिती हाज्याकून 10 पटीन चड वायट थंय आशिल्ली आनी त्या खातीर जेन्ना थंय जिखले आनी इतले मॅसिव्ह मार्जिनान जिखले न्ही, म्हाका दिसलें आनी सोडून दिवप, नाचप, हें करप, एन्जॉय करप, इतली बरी आज विक्ट्री। आनी विक्ट्री कित्या खातीर मेळ्ळी? तुमच्या खातीर, तुमच्या सारखे कार्यकर्ते काम करता म्हणून विक्ट्री मेळटा। आज खूब बरें दीस, आज आमच्या खातीर एक खूब ऐतिहासीक आनी एक सुंदर दीस असो। आज आमच्या 3 राज्यांनी पयलें म्हणटा ते सरकारा येतात आनी आमी मेजॉरिटी जाले, ताज्या खातीर खूब आमी सगळी उमेदी आसा। तातूंत भितर आज आमच्या भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाची वास्कोची कमिटी आज डिक्लेअर जाल्ली, तातूंत भितर गीता रंदेकर हाका अध्यक्ष जाल्ले आसा। हांव हांगा आशिल्ले आमचे आदले अध्यक्ष पुजाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की एक बरें काम ताणें केलें, आज ताच्या हातान झुपून केलें आनी खंय तरी ते प्रमोट जावन खंय तरी आज स्टेटीर गेले, सो तांचें हांव अभिनंदन करता। सो ताचेर एक व्हडली जबाबदारी सगळ्या बायलांचो एकवट दवरून म्हणजे फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना आमी येतात आनी त्या खातीर ताका आज ताजें अभिनंदन करता। आनी गीता अरुंदेकर हें पयलीं पासून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी एक महिला खातीर एक बरें काम करपी, नेटान काम करपी, डायनॅमीक काम करपी अशी ताची वळख आसा आनी सगळ्यांची मनां जिखपी अशें ताका एक हें आसा। सो आयच्या दिसाक म्हणजे हांव ताकाय ताज्यो शुभेच्छा दिता आनी तांची पुराय टीम आसा हांगा, जी नवी टीम आसा, जी उमेदी टीम आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे काम करपी टीम आसा। आमचे आज जे जैत जाल्ले आसा तातूंत आमकां दिसून आयलें की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तेच हे सगळ्यांत मुख्य आसतात, तातूंत महिला खूब मोठो वांटो घेतात आनी आज ही सगळी महिला एक धडाडीची महिला म्हणजे एक हुरहुरी आसा काम करपाची, खंयचीच अपेक्षा न दवरता काम करपाची महिला नाल्यार कार्यकर्ते जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी कडेच आसा। आनी ही सगळी फुडल्या हातून म्हणजे आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर हांच्या लिडरशिपी खातीर आमी सगळी भारतीय जनता पार्टी परत हाडपा खातीर तितल्याच नेटान आमी काम करतले असो तांचो एक निर्धार जो आसा तो पळोवन आज बरो दिसलो। हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी फुडल्या काळात वास्को भितरूच न्ही आमी गोंया भितर 27+ हे येतले जे आमचे अध्यक्ष दामू नायक सरान सांगिल्लेच आसा। हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा की तांच्या परवानगीनूच आज ताका खंय तरी हें अध्यक्षपद आज लाभलें आनी त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता। तांचो स्लोगन तांणी दिल्लो आसा 27+, हो पुराय करपा खातीर आमी सगळीं कार्यकर्ती तितल्याच नेटान काम करतलीं इतलेंच म्हाका सांगून दिसता। बरें दिसलें कारण आमी आयज खूब बरें दिसलें म्हाका। तशेंच हांवें हेज्या पयलीं 2 फावटी हांवें महिला अध्यक्षपद सांबाळिल्लें आसा आनी त्याच विश्वासान म्हाका परत आमच्या भारतीय जनता पार्टी आमचो माननीय मुख्यमंत्रीन परत एकदा संदी दिली ह्या अध्यक्षपदाची, त्या खातीर हांव आमच्या CMाक थँक्यू म्हणून सोदता। तशेंच आमचे अध्यक्ष आसा गोंयचे ताका बीन दामू नायक बाई ताका बीन हांव धन्यवाद म्हणून सोदता। आनी तशेंच आमचे वास्कोचे आमचे लाडके आमदार ताणें म्हाजेर परत एकदा विश्वास दाखयलो इतल्या 25 वर्सांनी, ताच्या खातीर हांव आमच्या लाडक्या आमदाराकूय बी धन्यवाद म्हणून सोदता। हांवें तशें राजे नार्लेकर बाई बरोबर काम केल्लें आसा, पर्रीकर बाई बरोबरूय आमी केल्लें आसा, काम केल्लें आसा, सो आमकां असो अनुभव आसा आनी म्हणूनच आमची ही टिमूय बीन आज बरे तरेन निवडलेली आसा राजीबाईन। आनी म्हाका अशें दिसता की टिमूय आमची स्ट्रॉंग आसा, आमचे कार्यकर्ते स्ट्रॉंग आसा आनी म्हाका खात्री आसा ही टीम आमची फुडें घेवन 2027 आमी राजीबाईक आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी एक आमी मंत्री म्हणून ताका आमी विधानसभेन सगळ्यांत पयलीं सांगचें म्हटल्यार
आयज आमकां वास्कोचो आमचो आमदार जो मेळ्ळो आसा तो सारकोच डॅशिंग आनी डायनेमीक म्हणटा पळय तसो, कित्याक तेजे एक उतरार आमी जेन्ना आमकां विचारलें जेन्ना आमचे महिलाचे हितून सेक्रेटरी जाता हांवें ताका नांव म्हणना, कित्याक काय म्हटल्यार तो आमकां आमदार असो मेळ्ळो आसा कित्याक तो सगळ्यांची कामां करता, केन्ना अजून तेजे कोणाक नांव म्हणना. आनी ह्या आश्वासनान हांव तेंच्या महिला हितून हांव सगळे सहभागी जाल्ले. ह्यान पयलीं सुद्दां हांव तेच्या वांगडा सदांच आसलेलें, ताका सदांच म्हणटालें आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणटाली. पूण आमी असो आयज आमचो एकवट जाल्लो आसा पळय तोच आमच्या ताजी बाई खातीर, कित्याक तो प्रत्येक ल्हानांसून जावं मिडल क्लास जावं अपर क्लास जावं केन्नाच तेणें कोणाक अपर मिडल आनी सकयल अशें दवरूं ना. आपल्या हातीन तेणें सगळ्यांकूच घेवन गेल्लो आसा. आमी खंयी आयज गेले भायर सुद्दां गेलेले आमकां कोणी विचारता तुमचो आमदार काम करता गो, तुमचो बरो न्हू आमदार म्हणटा. आमकां खरेंच बरें दिसता कित्याक सांगपाक, कित्याक आयज आमकां आमदार इतलो बरो मेळ्ळो आहा आनी सगळे वास्को भायर तेजें नांव जाल्लेलें आसा. कित्याक दाजी सालकर हो तुमचो एक तुमकां बरो आमदार मेळ्ळा आनी तुमच्या सगळ्यांची कामां करता म्हणटा. हेच आमकां इतलें अभिमान जाता आयकूंक, कित्याक आमी प्राऊड फील जाता. कित्याक आयज वास्कोन आमी रावन आमी तो असलो एक आमदार, हो आमकां 10 वर्सां पयलीं आमदार मेळोंक जाय आसलेलो पूण आयज आमकां हो मेळ्ळा पळय तो हांव चॅलेंज करून सांगता. कित्याक फुडले आतां 27+ सगळे येतले म्हणटा न्हू, ते शक्यता जातलेच म्हणून कळ्ळें. आनी असोच ताणें आमकां सदांच तेजो सपोर्ट मेळचो इतलेंच हांव मागता आनी देव बरें करूं. गोष्ट आहा सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी वास्कोचे महिला मोर्चाचे सेक्रेटरी हांव आनी त्या खातीर हांव आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतजी ताका हांव थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे अध्यक्ष पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक ताका हांव थँक्यू म्हणटा, तिचे देव बरें करूं. आनी सगळ्यांक म्हटल्यार दाजीबाईचे देव बरें करूं म्हणटा आमचे वास्कोचो आमदार. तशें आमी ह्या फाटी सगळी टीम गिता वांगडा रावन बऱ्या भशेन फूल स्विंगान आमी काम करतली आनी दाजीबाईक भरपूर मतान आमी निवडून हाडटली अशें सांगून आमी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता